घेऊन आयल्या चिटचटियात रोज मी दायरा राखूया. चिटचटियात ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, कोरेजमाच्या काळान आयचो जो तियात्र हांगासर जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा बाब जॉन मिरांडा हाचो जेजू उजवाड संवसाराचो. तो चलात मेळोया ह्या तियात्राच्या पोंगड्यांक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्रा विशीं अदीक माहिती. जॉन मिरांडा दाखयता 2 मिनट दाखोवन जेजू उजवाड संवसाराचो. जेजू उजवाड संवसाराचो ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगात आसा बाब जॉन मिरांडा. पयलीं सदां येवकार तुका चिटचटियात हे कार्यावळीन. जॉन बाब, वर्साच्या वर्सा कोरेजमाच्या काळार तूं तुजो तियात्र घेवन येता. ह्या वर्साचो तुजो तियात्र जेजू उजवाड संवसाराचो म्हणटकूच ह्या तियात्रांत खाशेलेपण कितें आनी कसली मॅसेज तुवें जेजूची लोकां नोदरेक ओ लोकांक दिवंक तूं भायर सरला? जेजू उजवाड संवसाराचो, जिजस इज द लायट ऑफ द वर्ल्ड, हें हांव दाखोवन दिवंक सोदतां की जेजूच्या उजवाडान सगळो हो संवसार चलता म्हणून. जेजूच्या उजवाडा बरोबर जेजूच्या लायट ऑफ द वर्ल्ड यू कॅनॉट डू एनीथींग म्हणून. आनी हें हांव दाखोवन दिवंक सोदतां की जेजूकूच चिटकून रावचें म्हणून सगळ्यांचें. तशेंच तेच भाशेन जेजूचे त्रास हे कोस्ट हे आमचे सोडवणे खातीर ताणें केले ते आमी हायलायट करतात आनी उगडास करून दिवंक सोदतात लोकांक. जेजून जे कोस्ट काडले तेच लोकांक फुडें घेवन वचोंक म्हूण ताचे पावलांनी चलोंक म्हूण हांव हें दाखोवन दिवंक सोदतां म्हणजे हे तियात्रांत. तशेंच म्हजी मॅसेज हे तियात्रांत सोशल इवल्स जे आमचे ट्रेडिशन्स आमचे हे सोसायटीन चलतात तेय आमचे चाली प्रमाणे एगेन्स्ट जे आसात ते नाकारूंक आनी आमी बरे आसता जेजूच्या पावलांनी जेजूच्या उजवाडान चलोन आनी जेजूचो उजवाड आमचे घेवंक जेजूकूच चिटकून रावंक ही आमची एक मॅसेज ह्या तियात्रांत आसा. जायते फावटी तूं कोरेजमाच्या तियात्रान तियात्र काडटा म्हणटकूच हेर सिजनाक कितें येवजिलां तियात्र काडपाचें मनान आसा, जायते प्लॅन आसात. पयले आमी म्हजो पाय ताणें तियात्र पयलेच हॉलान हाडले आनी ताका टायटल मेळ्ळो हो पयलोच कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून ताणें हॉलान तियात्र हाडले. अनिल कुमारान स्पीच केल्ली एकदम की जरी तर पाय तियात्री साका श्रेय येता पयले तियात्र स्टार्ट केले म्हणून सेबास्टियन मिरांडा हाका ताचो अर्दे श्रेय वचोंक जाय म्हणून, कित्याक ताणें तियात्र हॉलान हाडलें म्हणून. आनी ही ताणें तियात्राक प्रमोशन करून खूब योगदान केलें आनी खूब प्रमोट केलें आनी खूब डायरेक्टरांक प्रमोट केलें. ही आमची ट्रेडिशन जावन गेला. ताका लागून आमकां कोंकणीची उमेद आमचे कल्चरल हेरिटेज जी आसा ती आमी सांबाळून दवरूंक वावुरतात आनी हीच फुडल्या जनरेशनाक मुखार व्हरोंक ही आमची तजवीज आसा. कोरेजमा काळार जायते तियात्र भायर सरता म्हणटकूच तुजो तियात्र दुसऱ्या तियात्रावून वेगळो अशें तूं कित्याक म्हणटलो? पयले सुवातेर म्हजें पॅशन जें आसा जें हांव लायफ पॅशन करता. म्हाका दिसना कोणूय तरी करता म्हणून हांव नकळो, पूण आमचो फूल वावर पॅशनाचेर आमची फूल आटापलेली आसा. कित्याक थ्रू लायफ पॅशना वरवीं आमी दाखोवन दिवंक सोदता जेजूचे त्रास कशे जाले ते. ही आमची एक खाशेली एक हेंची विनंती. तुजी भुमिका कितें आसा तितून ओन्ली द रायटर? जेजूची भुमिका करता सदांच. जाली 10 ते 12 वर्सां जालीं हांव जेजूची भुमिका करता. पयलेच लिगोरीन म्हाका चान्स दिल्लो आनी ताणें डायरेक्ट म्हाका जेजू खुर्सार उबो केलो. तेन्ना एक्सपिरियन्स इतलो नासलो, पूण आतां हांव फुडें वचत गेलां आनी हें म्हणजे ओन प्रोडक्शन चालू केलां. आनी स्वते जी आयची ही कार्यावळ पळयता तांकां तुजी मॅसेज कितें? म्हजी मॅसेज म्हटल्यार जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आनी जेजूकूच चिटकून रावंक ही आमची मागणी. हांव तुमकां समाधान दितलो. हांव उजवाड संवसाराचो. जो कोण म्हजो पाटला करता तो केन्नाच काळोखान चलचो ना.
मगर ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. दिसांनी आमच्या सांगाताक आसा कोंकणी पालकावेलो एक फामाद सिंगर नाझारियो पिंटो म्हणल्यार सगळीं तुमी ताका वळखता. जायतीं जाणांनी तुमी तांची कांतारां बांदून घेतली आसा. येवकार बाब तुका आमचे हे कार्यावळीन कोरेजमा काळार जायते फावटी तूं रिती देखेची कांतारां म्हणटा ती आमी पड्याल्या लोकांनी ती बांदून घेतिल्ली आसा. म्हणटकूच ह्या तियात्रान तुजें कांतार हांव ह्या तियात्रांत 3 कांतारां म्हणटा. सगळीं मेळून 4. एक ओपनिंग कोरस म्हणटा जो आमच्या टायटलाचेर बेज आसा आनी दुसरें म्हटल्यार दुसरें दुयेट म्हणटा ते आमी जनावरांक चड मोग दितात पूण मनशाक आमी किकोत करतात ताचेर बेज आसा. आनी तिसरो पाद्री वयर आमचो दुवो आसा. आनीक चवथें म्हटल्यार जे गोंयचे सोबिताय वयची म्हणजे गोंयचे गांव कशे आसताले आनी आतां कशें आसा गोंय हाचे वयर कंपेरेटिवली एक सोलो आहा म्हजो आनी तो लोकांनी चड मानून घेतला. कोरेजमा काळार तुजी लोकांक एक मेसेज कितें तूं दिवंक सोदता? कोरेजमाचो काळ म्हटल्यार आमी म्हणटात कितें जेजूचे कश्ट आमी नियळटात पूण खरें म्हटल्यार आमी आमच्या पातकांचें रिफ्लेक्शन करून आमच्या पातकां वयर आमी दूख दवरूंक जाय न्हू जेजूच्या. कारण जेजू ऑलरेडी जिवंत आसा आनी स्वर्गार आसा आनी जिवो आसा हें आमी आमच्या मनांत पयलें घडोवंक जाय. सदांच आमी आमच्या मनांत दवरूंक जाय कितें जेजू मरोंक ना जिवो आसा आनी जो कोरेजमाचो काळ येता तो आमच्या बऱ्याक आमच्या फायद्याक लागून अशें म्हूण आमी कितें आमचीच दूख धरून आमी आमचें इम्प्रुवमेंट करूंक जाय दिशांनी जिवितान. अशी हांव संदेश दिवंक सोदतां. उजवाड बाबाचो घेवया उजवाडताचो कोसोरया त्या उजवाडान तेजो उजवाड संवसारान. फास्टेस्ट कंपोजर आमचो बाब एडवीन आमच्या सांगाताक आसा. येवकार तुका बाब आमचे कार्यावळीन. आनी ह्या तियात्रान तुजी कांतारां वो तुजो आस्पाव कितें आसा? ह्या तियात्रान हांव 3 कांतारां म्हणटा. 2 सोलो आनीक एक दुयेट. एक्चुली दुसऱ्या तियात्रांनी हांव एक सोलो आनी एक दुयेट म्हणटा वो 2 सोलो. पण आमचो डायरेक्टर म्हाका रिक्वेस्ट केलो जायन तुजें कांतार आनेक म्हणून. सो लास्टाक आनेक कांतार म्हणटा आनी लोक मानून घेता रिपीट घेता. कशे भाशेन कोरेजमाचो काळो तुवें पळयला वो तुमी तुमचे जी शिकवण आसा लोकांक दिवंक कशें वावुरता? आमचे लागीं घडटा तशे भाशेन आमी वावरतात ती शिकवण दिवपाक. आनीक जॉन बाबानो तियात्र बरयला वेगळीच तरेन. कित्याक पयलो लोक सांगता तियात्र इतलो बरो आहा आनी ताची लिटरेचर खरेंच बरी. जॉनाची शिकवण दिवपाची एक उतरांतल्यान सगल्यांनी सोजमणी घेवपाची इतली बरी लिटरेचर तेजी. ही इज व्हेरी इंटेलिजंट. म्हज्यान म्हणून येता सारकें सोबे म्हाजो सांगता व्हेरी गूड. ह्या तियात्रा वयर आमच्या ऑडियन्साक तुजी मेसेज कितें? ह्या तियात्रा वयर म्हजी मेसेज असले तियात्र पळोवचेच न्हू पूण ह्या तियात्रांतल्यो ज्यो भुमिका आहा जे रोल्स आहा ज्यो सीन्स आहाय ज्यो एग्जाम्पल दिल्या जेजूचे जिविता वयर त्यो आपणावन घेवंक जाय. तेन्नाच आमच्यांनी म्हणूं येता की हे कोरेजमाचे तियात्र आमी कोत्तात त्यांचो फोड मेवलो. आनीक जे भाशेन लोक सांगता ह्या तियात्रा वयर जायतो उलयता की बऱ्यो देखावे दाखयल्यात सारक्यो रियल रोगतान जॉन आनीक सारको रियल रोगतान आनी जेजूचे कोत्ता ते भाशेन. सो मनान उरपाचो हो तियात्र. सगल्यांनी हो तियात्र चुकलेल्यांनी येवचो आनी हो तियात्र पळोवचो. तिने सोखना अशें म्हणून ती राती तांचे गाराची खुशी आसलो पुरो जाचो पुरीस ती लागल्यो फोडटालो पावसाळो तांदळावो नाती तांगेर भुरगेंचो मोच्या दोगांय कुर्साचे गेयती एक दीस गोवाय कुर्साशी वचोन. म्हजें नांव सिलिना फेर्नांडीस आनी ह्या तियात्रान म्हगे रोल मायनचो रोल करता. बरो लागलो म्हाका तियात्र कित्याक कोरेजमान होतो देवा वयर आचारा वयर तशें करून कितें करून खाता बट बरो लागला. रोल म्हळ्यार म्हणजे एक चेडो आसता मागीर तो काजार जावपाक सोदता पूण आम तेका काजार करपाक कोण येता चेडा कडेन कित्याक तो एक घोव मेलो राण बायलेको काजार जावपाक सोदिता. सो आम ते पयलीं तेंपा ते आचार मानता तशें करून आचार मानता तेका आम तेका काजार करपाक सोदनाय. मागीर आम चेंज जाता आनी तशें करून कितें आहा तें तो मागीर येत चोयाय आनी हांव आनी एडवीन सर एक डुएट म्हणटा आनी बरो आहा तियात्र तुमी चोवपाचो. तियात्र बरो आहा तितून कांतरांय बरी आहाय कांतरां सारकी मेसेजीची
तुमी चोवपाची लोकूय म्हणटात तियात्र बरो लागली न्हू कित्याक जाय जाणांना आमकां म्हणून तियात्र बरो आहा आनी आनीक लोकांनी चोवपाचें. आमच्या गावात बोरी बोरी चेडवा असताना तू ते लहान उस्त्रेलागी लोक जाऊन पुढे सरला. अरे तुझे पेशात किती घुसलेले ताती आसात रे. तू आमकां लोचे गलकायला लोचे. जॉन मिरांड ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत कांबो आयज म्हज्या सांगाताक आसा आमचो कॉमेडियन लिनो पयलीं सद्याक येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी लिनो बाब जायती कॉमेडी तुवें केला जायते लोकांक तुवें हांसयला. एकूच सोरोर प्रश्न विचारता कोरेजमा काळार लोकांक हांसोवप डिफिकल्ट तें ओ कितें? हय कोरेजमा काळार वेरी डिफिकल्ट आसप म्हळ्यार कित्याक सारकें सिंधान पांय घालपा जाय म्हणटा तशें करून सारकें सिंधानूच ती कॉमेडी करपा जाय. वल्गरिटी बी कोंता येना ताका लागून सारकी सिस्टमॅटीक कॉमेडी बरयलो आहा आनी ते भाशेन करपा पडटा. उतरां कितलीं तुमी सांबाळून दवरची पडटा जेन्ना तुमी चड करून कोरेजमाचे कॉमेडी करता पळय तेन्ना? उतरां सारकी चड सांबाळचें पडटाय कित्याक आमी कमर्शियल तियात्रां कोताय ते भाशेन उतरां कितें मार हिंग जायना. हिंग सारकी सांबाळ आनी सारकें करपा पडटा. जसो परी तूं जाणा कोरेजमा काळार जायत्यो सिनी दाखयता देवाच्यो लोक पळोवंक येता म्हणटकूच ह्या तियात्राचें खाशेलेपण कशें कितें आसा आनी तुका कितें बरें लागता? म्हाका ह्या तियात्रांत कांतरां म्युजीक आमगेलें म्हाका सारकें एकदम बरो लागला. आनी लास्ट सीन आहा पेशंट जेवा खुर्सा माताय ती एक सीन लास्ट लोकांक चोवपा अशी आहा बरी सीन सारकी बरी. तुजे ऑपोजीट जे कॉमेडियन आसा तांचो आस्पाव तुजे विशीं कितें ओ तांचे कॉन्ट्रिब्युशन? मुगे ऑपोजीट आहाय ते फिफी फिओना सारकी बरी आहाय. आनी कसो कितें मानून घेतल्या कॉमेडी बद्दल? बरो म्हण लोकांक रिस्पॉन्स दिला बरो कॉमेडी आहा आनी बरी जाली म्हण चोया कितें जाता तें मुखार. थँक्यू सो मच. निमाणे सुवाते जी आमची पोळेणारां आसा जे तुमचे कॉमेडी पळोवंक येता तुमकां वाखाणटा तांकां तुमची मेसेज कितें? सदांच न्यू भुरगे वो जे कॉमेडी करपा येता हे कोरेजमा काळार आनी तांकांय तुमी हे मुखार येवकार दिवपाचो आनी कॉमेडी बरी जाता ते दुसऱ्यांकूय सांगपाचें हे न्यू भुरगे येताय तांकां इतलें हांव सांगपाचें. चार चार समोसा ये आता एकटा रुपया शेताय आता तुमकां होरे सांगता इतले लोक होरे सांगता घराको सांग हेच म्हळ्यार म्हाका देशी पेज जातो 4 रोस आमलेट 4 वडा पाव 4 समोसा 2 बेलपुरी 2 शेवपुरी उदक सॉफ्ट ड्रिंक चिप्स इतले देशी पेज कोत म्हळ्यार या घराको सा तियात्राको होल्यात ना शहरी नाका भरता. पालकाची जोडी जुजे इवोन आयज म्हज्या सांगाताक आसा आनीक एकदां चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन तुमकां परत एक फावट येवकार. कोरेजमाचो काळ कोरेजमाचें तियात्र नाचप म्हणल्यार एक वेगळेच तरेची उमेद आनी वेगळेच तरेची उमेद कित्याक तुमी लोकांक शिकवण दिता म्हणटकूच तुमची एक रायटर डिरेक्टर जाल्यार तुमकां बरपा वडील ओ ह्या तियात्रा वयर ओ आमची जी शिकवण तुमी लोकांक दिता ताचे वयर कितें सांगचें? सांगपाचें म्हटल्यार अमके वर्साक आमी चालते तियात्र करतात आनीक आमकां 40 दीस मेवता देवा वयर. म्हाका दिसता हे देवा वयर आमचें तियात्र करता आमकां इतलें म्हणजे मायंड पासून आमचें सारकें शांत जाता आनी बरें दिसता आमकां वावर करून देवाचो. आनी त्या वेळार आमकां एक हें भोगता कितें तियात्र जावचो म्हण 40 दीस आमचें कांयच करून काबार जाता. आमकां लँटन सिजनाक तियात्र करून बरें दिसता. सांगपा म्हळ्यार नॉर्मल उलयता कोरेजमा तियात्र म्हळ्यार खरें एक जेजू कश्टांचे दीस आनी हांव लिगोर आमगेलो लिगोरियो हो तियात्र बरयतालो आनी तेगे तियात्रांक आमी दोगांय तेगे तियात्रांक हांव तेगे तियात्रांक लँथना शोआक आनी तेगे वावर आमगे जेवन तो मुखार वता आनी जें तेगे रायटाप आहलें होरे एक लोकांक शिकोवन दिवपाचें आनी एक कोरेजमाचे दीस कितकोन कोरेजमाचे काळ आमी कितें बायबलांत कितें आहा ती स्टोरी घेवन तो वयता. इवन आतां हो पासून तियात्र आतां चलता ते एक बरी लोकांक एक शिकोवण एक रिट्रीट आमी जे बरी म्हणपा एक शकता रिट्रीट आमी रिट्रीट कितकोन कोता एक वर्सान ती एक शिकोवण एवरी बायबल आनी एवरी कित केलें कितें हितू उमेद भोगोता हो तियात्र करपाक दिसता अशें करून परतून जावपाक बट व्हेरी डिफिकल्ट जाता तेगे ती स्क्रिप्ट शिकपाक लिगोरी गेली चड डिफिकल्ट लागताली कित्याक ती उतरां ती सगळीं लायक तेशें कोन्न आलोली आनी आतां तेच्यान आतां फुडें वता म्हणटरी तो आतां पयलो लिगोर घेवन रावतालो बूक आनी कितें इसरो जाल्यार थिंगसून फटाक करून आई सायबा तें म्हणना म्हणटालो कळ्ळें तुका. आतां जॉन लागला थिंगसून तेका न्ही स्क्रिप्ट नाका तो बाय हाडू जाणा अरे तेंटें म्हणना मरे अरे तेंटें म्हणना मरे मिन्स ती ईच एंड एवरी वर्ड ती कंपल्सरी अशें तेका कंटिन्यू करपाक. सो लेंथा शो करपाक लायक एसोले बरें दिसता एकदम बेस्ट. कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? आमी गांवांनी भोंवल्यार जायते तियात्र जाले आनी आमकां रिस्पॉन्स बरो मेवलो. बरें एक रितीचो दिवस कोणी
आमचो तियात्र म्हणून. तुमच्या भुमिका वयर कितें सांगशी? आमगे हांव एक्चुली विलियन रोल कोता हितू मिन्स विलियन मिन्स ते पाड खाता सगळें लायक हांव ते पयलीं ते आडसार मांदिता लायक रेस रोळ जाल्यार एस जाता कोण ते माजर पास जाल्यार ते आडसार मानताय हांव आनी मुगे घोव तोगाय पूण एक वगोता मुगे घोव बरो जाता बट हांव लास्ट पासून एंडिंगा मागीर सुदरता आनी मागीर लास्ट पड्या बट पयलीं आख्खे हिंदू तियात्रांकूच तेश कोन्न कोता हय. तुवें विलन आहा? ना विलेन ना चेड्याचो रोल करता आनी एक सोलो म्हणटा सोलो म्हजो जेजू वयर जेजूर आमचो कुसार कसो कश्ट जालो ताचे रगत कशें वावलें कितें मारलें बरो सोलो आनी लोकांचो रिस्पॉन्स म्हाका बरो मेळटा. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सो मच. बाय. Jesus e forza, hoje faca lulha. Almoço tio, sou costa galo. Olha raça Jesus, tu casa e salha. Doni abogos maca, doni abento geral, o boi lavada. म्हज्या पातकान मोचे आगो तिट्या तूं पयले स्वातेर पातकी तिडा तशेंच फुडक्यान शिकपाची 3 म्हयने स्वच्छ जाती गोव मेला दुसऱ्याच्या घराचो इबाड कर मेला कोण आनी म्हणलें तुका तिट्या वय हांव फुट जॉन मिरांडा ह्या तियात्राचो एक कोडेगांत खांबो आयज म्हज्या सांगाताक आसा. आमचो बाब एंटनी सेन पोलीस वातेर येवकार तुका चिच्चर तियात्री कार्यावळीन एंटनी बाब. आनी फुडें हांव विचारचें म्हटल्यार ह्या तियात्रान भोव करून कोरेजमाच्या काळांत जेन्ना तुमी तियात्र नाचता वॉट इज द एक्सपिरियन्स? कोरेजमाचे तियात्रान हांवें सुरवात केल्ली पद प्लांतोन पर्य उपरांत मागीर पद फ्रेडीचेर नाचलो हांव पद नेविलाचेर चड नाचला आनीक हे परी कालादू हे परी नाचत आयला हे आमचे धर्मीक तियात्र आनीक आतां कॅरीत भाशेन म्हाका चान्स पडलो 2-3 वर्सां जालीं जॉनाच्या तियात्रान नाचता. जेन्ना तुमी लेंथन शोज जे नाचता तेन्ना एक वेगळोच एक्सपिरियन्स आसता लायक यू नो देवाची शिकवण जी आसा ती तुमी लोकां नोदरेक दवरता म्हणटकूच तुजो ह्या तियात्रान कितें आसपाव? खरेंच म्हणल्यार आतां ह्या तियात्राचें नांव जेजू संवसाराचो उजवाड आनीक हांव म्हज्या भुरगेपणांतल्यान जेजूक म्हज्या सांगाताक दवरून हांव फुडें वता. तियात्राक कांतार म्हणून वयता आसतना पासून हांव जेजू लागीं मागता तूं म्हज्या बरोबर राव आनीक हे परी हांवें म्हजें इतलीं वर्सां पालकाचेर काडल्यांत. आतां म्हाका जुन्याच्या म्हयन्यान 70 वर्सां जातात 70 म्हणटकूच हें एक देवाक आर्गां दिता कित्याक आयज पासून तो ताळो आनी भलायकी बरी दवरल्या आनीक लोक आयज पासून म्हाका मानून घेता. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांचो तुमकां ह्या तियात्रा वयर वो तुजी जी कांतारां आसा ताजे वयर? ह्या तियात्रा वयर खरेंच आमकां लोकांची खूब वाखाणणी मेवल्या बरें बरोवप केलां म्हणून आनी एक बरी दाखोवन बरो संदेश लोकांक वेता. तेच परी हांव एक कांतार म्हणटा एक सोलो हांव पाडतूय करता भावाची पार्ट करता आनीक म्हजें कांतार प्रेज द लॉर्ड म्हणजे एक 8वीस टॉपीक घेतले हांवें. जायते फावटी आमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटात घराचेर घालतात दारांचेर घालतात मागीर कारांचेर घालतात जायते कोणी प्रेज द लॉर्ड म्हणटात. जायतो लोक इगोर्जान वचून प्रेज द लॉर्ड म्हण दोनूय हात उबारून हें करतात प्रेज करतात. पूण घरान कितें घडटा एका बापायक वाखाणणी मेवता भुरग्यांची एका गोरकाराक वाखाणणी मेवता आपली गोरकान्नीची वो गोरकान आपल्या गोरकाराक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा म्हणजे ते मनान चिंतून ताका वाखाणटा. सदांच अशें तशेंच हेबडाय करप आनी ताका सोकावप बायलूय सोदयता भुरगींय सोदयता. जायते गल्फान गेले जायते त्रास काडले जायते भुरग्यांक पयशे धाडले बायल भुरग्यांक पयशे धाडले हे वरवीं फामील फुडें वता आनी हाजे वयर एक लोकांक बरी समजणी हांवें दिल्या प्रेज द लॉर्ड म्हणजे कितें तें लॉर्डाचे जायतेच अर्थ आसा म्हणटकूच ताजी समजणी घेवपाक तुजें कांतार लोकांनी येवन पळोवंक जाय. निमाणे सुवातेर जी आमची पळोवणारां आसा तांकां तुजो संदेश कितें? संदेश हांवें तुका पयलीं सांगले ते भशेन हांव म्हज्या भुरगेपणांतल्यान जेजूक सांगाताक दवरून फुडें वता जेजू लागीं मागता आनीक कांतार म्हणटा तेन्ना देखून
आतां पासून जेजू म्हज्या सांगाताक आसा हें हांव चिंतून लोकांकूय एक दिता संदेश दिता की जेजूक सायबीण मायक सदांच बराबर दवरात आनी तुमचें जिवीत बरें जातलें. घराच्या दाराचेर मोटोराच्या आरशाचेर प्रेज द लॉर्ड म्हूण पितायलेले दिसता. ह्या वरवीं देवाक वाखाणटा पूण घरांत कितें जाय घडटा हो स्टोरी गोवाक भुरगीं बाबाक कित्याक खेळटा. कित्याक लागून देख आसा बरी कितें मॅसेज मेळ्ळ्या तुका? आचार मानप ना. आतां शिकलो समाजान तरी ते आचार मानप ना. ही बरी ती देख दिल्या तियात्रान. कॉमेडी आहा बरी आहा. खरेंच म्हणजे धर्मीक दाखोवण्या शिकवण्या वयल्यान म्हणजे आपलें जिवीत बदलपाचें. जिवीत म्हणजे कितें पयलें मन सोरूंक जाय आनी जिवीत बदलूंक जाय. तियात्र बरो आहा. कित्याक लागून आ कितें बरें लागलें तुका? स्टोरी बरी आहा. कितें मॅसेज मेळ्ळ्या फारसमाक? खरेंच म्हाका बरें करपाचें. कशें बरें करपाचें? बरें करपा लोकांक गेलें. तियात्र बरो आसलो. हांव पयले सुवातेर आमगे जॉन मिरांडा कॉंग्रेच्युलेट करता. वर्सा तो धर्मीक तियात्र लोकां मुखार हाडटा आनी एक बरी मॅसेज दिता हे लँड सिजनाक. सो हांव मागता अशें तें बरें तें काम करता तो कंटिन्यू करपाक आनी लोकांक कितें मॅसेज दिवपाक. कसली मॅसेज मेळ्ळ्या तुका? मॅसेज म्हळ्यार कितें एक लँड सिजनाक बरी मॅसेज म्हळ्यार कितें बरें करपाचें आनी बरी लोकांक मॅसेज दिवपाची. वायट कितें आहा तें बरें करपाचें. एकदम बरें जालो. कित्याक लागून? जेव्हा खबर सारकी सांगिल्ल्या एकदम बरो कॉमेडी बरी लागली म्हाका. आनी कांतोरेशी बरें आसलेले. सॉंग्स आर वेरी गूड एक्चुअली. वेल डिलिवर्ड. तारे बरें आसले आनी कॉमेडी वल्गर नासलेली. बरी डिफरन्स लागली. बरी लागली. मॅसेज कितें मेळ्ळ्या तुका फारसमाक? मॅसेज तांकां आनी अशेंच त्याच पळोवचें आनी इम्प्रूव जावपाक. पयलीं पावट बरयलो दिसता म्हाका तो क्लास नाको जायतो बरयलें. पूण बरो जाला एकदम बरो. Good, very good. Blessed. Yeah, I like it very much. Enjoyed it. कित्याक पासून? It was looking, the inaction was very real, like, and especially the last of crucified Jesus and all that. It was very good. सिनरी बरी आसली आनी सगळें बरें आहा. कॉमेडियन बरें कांतार कोत्ताय आनी बेस्ट लागल म्हाका. बरी मॅसेज मेळ्ळ्या. बरी मॅसेज मेळ्ळ्या आनी देवाची बरो सिनरी दाखयली ती बरी लागल म्हाका. फॉन्टास्टीक, व्हेरी गुड, ब्युटिफूल सिनरी. आयची कार्यावळ पळयतले हांव तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र. यो गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेऊन आयल्या चिटचॅट तियात्र रोज मी दायरा राखुया.